पयलें वाचप रुताच्या पुस्तकांतलें वाचप. नाओमीक आपल्या घोवा एलिमेलेकाच्या कुटुंबांत बोवाज नांवाचो एक ग्रेस्त संबंधी आसलो. एक दीस मोवाबी रुतान आपल्या सासूमांयक म्हळें, सो म्हाका दया दाखयता ताच्या शेतांत पडलेल्यो कणश्यो विंचूंक हांव वचूं? तिणें जाप दिली, दुवे वच. रूत गेली आनी शेतांत लुंप्या फाटल्यान तांणी सोडलेल्यो कणश्यो विंचूंक लागली. पूण हें अशें घडलें की ती कणश्यो विंचूंक गेली तें शेत एलिमेलेकाच्या कुटुंबाच्या बोवाजाचें जावन आसलें. बोवाजान रुताक म्हळें, म्हजे धुवे, आयक, हेर कोणायच्या शेतांत कणश्यो विंचूंक वचनाका, हांगाची पयस सरानाका, बागार म्हज्याच साकरणी सांगाता राव. त्यो खंयच्या शेतांत लुंवतात म्हूण सारकें पळय आनी तांच्या फाटल्यान वच. तुका कोणेंच त्रास दिवंक नजो म्हूण म्हज्या युवकांक हांवें आज्ञा दिल्या. तुका ताण लागतना म्हज्या युवकांनी भरलेल्या कळश्यांतलें उदक तुवें पियेवयेत. तिणें ताका साश्टांग नमस्कार केलो आनी म्हळें, हांव एकली परकी जाल्यारय तुजी कृपाळ दिश्ट म्हजेर पडोवंक म्हाका कशें फावो? बोवाजान तिका जाप दिली, तुजो पती मेल्या उपरांत तुज्या सासूमांय खातीर तुवें कितें सगळें केलां म्हूण म्हाका पुर्ती खबर मेळ्ळ्या. तूं तुज्या बापायक आनी तुजी आवयक सोड न्हू. तुका पयलें वळख नासल्या लोकांशी आयल्याय. बोवाजान रुताक आपली पतीन करून घेतली. तीं सांगाता आयलीं तेन्ना सर्वेस्परान तिका गर्भेस्त जायशें केली आनी ती एका पुताक प्रस्तुत जाली. तेन्ना स्त्रियो नाओमीक म्हणूंक लागल्यो, सदैव जावं सर्वेस्पर, जो मेल्ल्यांचें नांव इस्रायेलांत शाश्वत उरचे खातीर तुका आज एक दायज दिवंक चुकोवंक ना. ताचें नांव इस्रायेलांत प्रसिद्ध जावं. तुजे म्हातारे प्रायेर तो तुजी बुजवण आनी आदार जातलो, कित्याक ताची आवय तुजो मोग करता, ती तुजीच सून, जी तुका 7 पुतांच्याकी चड मोलादीक. नाओमीन चरख्याक घेवन आपल्या उस्क्यार दवरलो आनी तिणें ताचें पालन पोशण केलें. नाओमीक एक पूत जल्मला म्हूण खबर मेळटाच शेजारच्या स्त्रियांनी ताका नांव दिलें. तांणी ताका ओबेद म्हूण आपयलो. तो दाविदाच्या बापाय जेसेचो बापूय. देवाचें उतर हें. किर्तन. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो बागी. तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें, सूख संतोश तूं भोगूंक पावतलोय. तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी, तुज्या मेजा भोंवती तुजीं भुरगीं जायतुनाच्या फांट्या सारकीं. सर्वेस्पराक भियोवन चलतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूंक, जीणभर जेरुसलेमाचें भाग तुका पळोवंक मेळूं. मातेवा प्रमाणें सुवार्ता. उपरांत जेसू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिसेव मोइजेचे बसकेर बसोवन आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें सकट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा, पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात
पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वोवंक तांकानातले बरे बांदून मनशाच्या खांद्यार ते सडयतात, पूण आपुणूच तें उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर्व आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कोपालार वा बावळ्यांक बांदलेलो विंचणारी उतरांच्यो सामड्या पाटो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनेगॉग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटेसालांत लोकान तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीच खुशी. पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्तां एकामेका बाबाऊ. संवसारांत कोणाकच बापा म्हूण उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणून तुमकां कोणेय म्हणचें नाका, तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर जायचय. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हें